तुका आम्ही नमस्कार करूंक आयल्या, तुका आम्ही आराधन करूंक आयल्या. कित्याक म्हणून सांगल्यार चड आनी चड कालच्या दिसा पाद्री पियोच्या मांडाक आमी येद व्हडलें फेस्ताचरण केलें आनी लोक खंय खंय तावन सर पाद्री पियोची भक्तिका पयस पयसल्या गांवां तावन म्हूण येत या हळ्ळे तावन म्हूण येत कितले मोगान आनी विस्वासान बरवश्यान हांगासर येवन फेस्तांत भाग घेवन पाद्री पियो मोरिफात तुजी बेसावांत आनी काणगेल्यान लागभाग 1000 वयर लोक हांगासर कालच्या दिसा आयिल्लो आनी इतलें बरें वातावरण तुवें दिलें. आमी काडिल्लो तो पुरशांव त्या तुका आमी ह्या सगळ्या बिजयाक आशिर्वाद दिवंक हर एका भावा भयणीक क्रिस्तांव परजेक मात्र न्हय बगार ह्या सुत्तुरांत कोण सकड जी येतात
कुटुंब जियेतात भुरगीं बाळां पिडेंत आसात हर एकल्याकी तुजें बेसांव दिवच्या खातीर तुका आमी भायल्या वाटेन वेल्लो जावन आसा जेजू आनी सांगात पाद्री पियोची बेसांवां पाद्री पियो की सांगता पाट व्हरून आमी तुजे तावन बेसांवां घेतलीं वो सर अवकाश दिल्ल्याक आनी हें सर बरें करून हर एकल्यांनी ह्या फेस्तांत भाग घेवन मागल्ल्याक तुका आमी अर्घां दिता सर आमच्या त्या सावांचेर तुवें आशिर्वाद घालाय सर आमकां तुवें बेसांवां दिल्याय आनी हर एके आमच्या जिविताच्या मेटाक तुवें राखोण वेलें आनी इतलें बरें फेस्त करूंक आचरण करूंक ताका सहकार दिल्ल्यासो मुर्दोम रावुल्ल्यासो पिरजेंत रावुल्ल्यासो मिसां भेटयल्ल्यान त्या खातीर आनी तशेंच कोर कमिटीचें रात दीस म्हणले बरें तांणी काम केल्ल्या खातीर बरें गायन केल्ल्या खातीर हर एकल्याचो पात्र ह्या फेस्तांत इतलो बरो जालो गे आज होगळीक जेजू तुका फावो जाली आनी हर एकी ती होगळीक पाद्री पियो मोरिफात तुका ती फावो जाली अर्घ आनी होगळाप सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू दिनवासतां तुका सोम्या जेजू आवडतां तुका सोम्या जेजू वंदितां तुका सोम्या जेजू गजयतां तुका सोम्या जेजू नमस्कार तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू राणीपा तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू होसाना तुका सोम्या जेजू अर्घा तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू या नमस्कार करया नमस्कार करया नमस्कार करया नमस्कार करया नमस्कार करया नमस्कार करया सक्रामेंताच्या पवित्र जेजू ह्या उंडा रुप्या काल तूं आसाय आनी आमकां प्रत्यक्ष जावन आयच्या दिसा परत तुवें आमकां हांगासर पाटी हाडल्याक तुका अर्घां दिता आसतना कालच्या दिसा आमी येवन भेटयल्लीं सर तीन तेसावां ताचेर खंडीत जावन तुवें आशिर्वाद घालन आमकां आमी कितें मागलां तें तुवें पाटीन दिलाय जाल्यार हांगासर मस्तू आनी तेसावां आसात कालच्या दिसा आमकां आशिर्वाद तुवें दिवन हांवें चिंतलें आज कांय तेसावां उणी आसतलीं कोण ना म्हणून पूण हीं तेसावां पयलें घाल्लीं जावन आसात आनी ह्या तेसावांचेर पुरात हर एकल्याकी पाद्री पियो मोरिफात तुवें काल आशिर्वाद घालाय आनी तें बरें दिलाय जाल्यार हांगासर आशिल्ल्यांचेर भरवोस दवरून आमी भावार्थ दवरून आमकां आनीकी ह्या त्या समाचेर तुजें बेसांव जाय म्हणून आमी मागून हांगासर तुज्या पांया मुळा ह्या सक्रामेंता मुखार तुजे थंय हांगा अर्पिल्लीं जावन आसात प्रत्येक जावन कोणाक बरो फुडार मेळों ना भुरग्यां खातीर बरो फुडारा खातीर मागून आसात आनी स्पॉन्डलोसीस शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक तशेंच एका युवकान आपली जिणी बदलून पाड संवयो ती सांडूंक आनी युवतीचें जिवन तें भोव चड मोलादीक जिवन आनी तेंच तें युवतीच्या जिवितांत कितें पाड ह्या वायट संवय आमी करता गी ती आमकां वायटाक आमची जिणी व्हरता केदाळ आमी वांकड्या वाटेचें फ्रेंडशीप आमी करता
ह्या कोणा तसल्यांचें मार्गदर्शन आमी काण घेता त्या दाळा आमचें जिवीत पाड जाता. तशेंच एकल्याच्या पत्नीक बरी भलायकी दिवच्या खातीर आनी तशेंच आपल्या दुयेच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी आपल्या जिवितांत सर्वांकी सर तांच्या कुटुंबा खातीर तांकांय बरें जिवीत आनी बरें आर्थीक परिस्थिती तांची बिगडल्या ती एक ताचेर बेसांव घालच्या खातीर आनी एकल्याचें बेबी धाकटें भुरगें रूत म्हणलें ताका ताची भलायकी पाद्री पियो मरिफात जेजू थंय ती मागतात ती पाटें दिवच्या खातीर आनी एकल्याक 13 कुटुंबाक 13 वर्सां तावन भुरग्यांचें देणें फावो जावंक ना खंडीत जावणी तांणी बरवशांनी भावडतात पाद्री पियो मरिफात हें तेसांव घालां आनी त्या खातीर तांकां भुरग्यांचें देणें मेळच्या खातीर आनी घरांत समाधान शांती मेळच्या खातीर आनी तशेंच एकल्याचें आधार कार्ड अपडेट जावं ना केलांगी कितें समस्या आसा तो समस्या बेगीनच बरो समजावन तें अपडेट करच्या खातीर बरें काम मेळच्या खातीर आनी एकल्याची कोर्ट केस आसा ती पाद्री पियो मरिफात सामा सारकी जावच्या खातीर आनी तशेंच पांय दूख आशिल्ल्याचो तो बरो ताची भलायकी बरी जावच्या खातीर मागतात. तशेंच उगडासाची सकत परत पाटी मेळच्या खातीर आनी परत शुगर BP कंट्रोल येवच्या खातीर आनी आमकां कळीत आसा शुगर BP ती कंट्रोल जायचे जाल्यार ताका गुळयो कणगेचे आनी तशेंच ताका पोती करूंक आसा तरे बोटी आमी घट्ट खाता या आनी खंय गेल्ले पुरा करता आनी शुगर सडली BP सडली म्हणटा आनी थोडे फावटी आमकां गुळी कणग्योंकी उडास आसना असल्यांक पुरा तांकां पयलें जबाबदारी काणग्योन आनी काणगेत आसतना आमकां खंडीती पाद्री पियो मरिफात जेजू आमकां बेसांव दिता आनी पाद्री पियो मरिफात एका सिस्टराक तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याची कॅन्सर मारेकार पिडा तावन सुटका मेळच्या खातीर आनी परगांवांत ताचें बरें ट्रिटमेंट जावच्या खातीर पाद्री पियोच्या मरिफात ती मागतात आनी त्याच प्रकार तांची एकल्याची केस 22 आशिल्ली ह्याच म्हयन्याच्या आनी एक आयच्या दिसा आसा ती जज्जान तांचे खातीर बरी बेगीनच वर्डीक दिवच्या खातीर पाद्री पियो मरिफात सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू कडेन मागून आसात आनी कसलेच आडखळ नासतना पुताचें बरें बिजनेस जावच्या खातीर पाद्री पियोच्या मरिफात जेजू कडेन मागतात सोंसणीकाय मेळच्या खातीर आनी तशेंच पिड्यांतलें गूण करच्या खातीर आनी बऱ्या भलायकी मेळच्या खातीर आनी कितें तांणी केस केल्या ती केस पाटी काडच्या खातीर आनी ताका एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर घर जागो बेगीनच बऱ्या रितीन अडखळ नासतना विकोण वेच्या खातीर आनी एकल्याची सर्जरी जावच्यार आसा ती सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर तशेंच कोणा तांच्या जिवितांत प्रॉब्लेम आसात समस्या आसात ते समस्या बेगीनच परिहार जावन बरें कुटुंब जिवीत जिवच्या खातीर आनी एकल्यान हेर धर्माच्यान ताणें एकल्यान रीण काण गेलां तें रीण फाटीं दिवच्या खातीर आनी तशेंच जाग्याची RTC मेळच्या खातीर आनी सर तांच्या इराद्या खातीर पाद्री पियो मरिफात देवा कडेन ती मागून आसात आनी पाद्री पियो मरिफात देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर तांकां मागिल्लें मेळ्ळां त्या देखून ती अर्घां दितात आनी एकल्याची पेंगटाची दूख दंपराची दूख आनी तशेंच जाल्ल्यान तांकां सक्रामेंत काण घेवंक मिसाच्या बलिदानांत भेट जावंक आनी कुमगार काण घेवंक कश्ट जातात ती बेगीनच पिडा गूण करून ह्या सक्रामेंत काण घेवंक ती आस येतात तांकां ते सक्रामेंत बेगीनच मेळच्या खातीर ती मागून आसात. त्याच प्रकार बरें एक काम मेळच्या खातीर आनी आशिल्ल्या कामांत बरी भलायकी शांती समाधान मेळच्या खातीर आनी आपल्या स्टडीसांत शिकपांत
बरें शिकप जोडच्या खातीर आनी तशेंच बरी एक मेडिकल कॉलेज सीट मेळच्या खातीर आनी एक बरें हॉस्टेल मेळच्या खातीर ती मागून आसात. आनी तांची थोडीं भुरगीं एडिक्शनाक जाल्यात. एडिक्शन म्हण सांगल्यार मोबायलाचे गेम्स खेळचे नाजाल्यार आनी कितें दुसरे एक्टिविटीज ती करनासात. तातूंत तांची भायर येवच्या खातीर तांकां बरी भलायकी शांती समाधान मेळच्या खातीर भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर पुताक तशेंच भावाक आनी भयणीक तांच्या सगळ्या कुटुंबाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागून आसात. ही सर मागणी आमी सक्रामेंतांत आसच्या जेजू थंय भेटून दिवची आनी हाचे खातीर आनी खंयची आमी आतां उसारुणांत आमच्या मतींत आसात आमच्या काळजांत आसात तें सर आमी एक घडीभर मौनपणी आमी रावया. आमचे सर राटावळी आमी पयस दवरया आनी आमकां कितें ह्या सक्रामेंतांत आसच्या जेजू कडेन मागोवंक आसा. आनी पाद्री पियो मरी फात कित्याक पाद्री पियोची इतली भक्तिकां आसात गे खंयच्या खंयच्या गांवांत आसात आनी सर तांणी कालच्या दिसा बरे बरे मॅसेज्यो धाडल्यात. पाद्री पियो मरी फात तांणी मागलां फेस्ताक येवंक जावना जाल्यार तांणी तांच्या घरांत आसून पाद्री पियो कडेन तांणी तांचें त्या सवां भेटयल्यांत तांणी नोवेनां केल्यांत. आनी ह्या सर भक्तिकांक भक्तीपणाक पाद्री पियो मरी फात सक्रामेंतांत आशिल्लो जेजू आशिर्वाद दिता राखता आनी सांबाळटा म्हणलो तो बरवसो भावार्थ तांचो जावन आसा आनी आमचोय जावन आसा. त्या देखून आमी आमची प्रार्थना जेजूच्या पांयां तळी उबारून देवाच्या बेसांवाच्या शिवरांनी आमकां सर्वांकी बरच्या खातीर आमी मागया. मोझ्या देवा तू सर्व रचनार मोजून धन्य करो सगळ्या काळजां सकाळच्या दिसा आमी पाद्री पियोच्या मांडाक
आमचे नव्यान करून सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूक आराधन करून ताचें बेसांवां आमी काणगेल्यांत आनी आमी आतां थोड्याच वेळान ताचें व्हडलें बेसांव काण घेवन आनी तें तो बेसांव दिता आसतना आमच्या मोतींत आमी उडासा खाडया सर आमच्या बऱ्या भलायके खातीर, आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या सत्संबरा खातीर जेजूचें बेसांव पावच्या खातीर त्या देखून जेजूचें बेसांव काण घेवंक आमी आतां आयतें जावया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां धयन फाव कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Buon Padre Pio Papa, Precos Maria Christa Sacra, Amce Pastor Mal Papa, Sercia kami de Kintuja, Asisi Cete Durbol Bati, Vide Parnaso Parvat
सांपियो आम बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापुचेन याजक सांपाद्री पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरांनी वांटेली जावचें वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनंतीन कितें आमी मागता ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बडय आनी तुमकां उक्तें जातलें हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सारका जाता तशें तो संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले येसून तुजे संगता आसल्या भितर सदां सदां फळ जे कुसचें जेजो भगवंती मरिये देवाची माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नांवे मागता तें म्हाका फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सारका जाता तशें तो संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले येसून तुजे संगता आसल्या भितर सदां सदां फळ जे कुसचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पण म्हजी उतरां सरशिनात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हण खंडीत बरवसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सारका जाता तशें तो संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले येसून तुजे संगता आसल्या भितर सदां सदां फळ जे कुसचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयता. ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कश्टांतले दयेन आसतना रावचें तुका साध्य. आमचे निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकोळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्तांनी दुलोवली काळजा मरिफात आमचे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान काकुलीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृतानी बरवशा तुका आमी उलो मारतां आमी पोरतेचे बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसां अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करतां. तर तुमचे शिकाई येतेचे काकुलीचे दोळे आमचे वयर पोरते आनी ह्या पोरतेच्या उपरांत जेजूचे फळ जेजू आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी हांव पारी मरिये. सांजुजे जेजूच्या पोसक्या बापा आमा पसोद विनंती कर. सांपियो आमा पसोद विनंती कर. सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो आवय बापाय कालतो जावन जियेल्ल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो कश्टान वरान ती रसन सांबाळल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो फ्रांसिसासीच्या पाटलाव आमा दरा पसोद विनंती कर. सांपियो कापचन वडदीच्या अलंकारा आमा पसोद विनंती कर. सांपियो सुम्याच्या पाशवांच्या घायांनी नटलेल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो युकरिस्तातय भक्तीन भरलेल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो गुमसरीच्या सक्रामेंता मुखार बापाची काकूळ दाखयल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श आमा पसोद विनंती कर. सांपियो मागण्यान ती रसन सांबाळल्या आमा पसोद विनंती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणांत कलतो जाल्ल्या आमा पसोद
विनंती कर सांपियो सर याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा बसोद विनंती कर सांपियो आत्म्याचे बचावे खातीर वावुरलेल्या आमा बसोद विनंती कर सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायज आमा बसोद विनंती कर सांपियो गरजेवंतांक तक्षणां पावच्या आमा बसोद विनंती कर सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या भरवशा आमा बसोद विनंती कर सांपियो आमस मेस्तंच्या आदारा आमा बसोद विनंती कर सांपियो आम बसोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थूया ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिनियक आपोवणें दिवन विविध कुरपे धन्यानी भरलोय आनी भाग्यवंत प्राणसी सासीच्या शेतांत क्रिस्तचो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या अभ्यासांत तिरासनेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी भर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं आमेन सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं आमेन सर्वेस्पोर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं आमेन आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन मिसाच्या बलिदाना वेळार सर सेराफीक मिसा भेटयल्ल्या खातीर आमच्या हिता चिंतकांक आनी बेनिफॅक्टर्सा पासत मागता आपल्या खासगी इराद्या खातीर सांपियोच्या मनाक मीस भेटयतात क्लिटा प्रभू फेर्नांडीस देवाण केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर अर्घा मीस भेटयतात रेशमा डिसोजा देवादीन स्टीवन रोड्रिगसाच्या आत्म्या मीस भेटयतात वायोला रोड्रिगस देवाण केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर भाग्यवंत पाद्री पियोच्या मना मीस भेटयतात रिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंबान देवादीन जाल्ल्याच्या आत्म्या मीस भेटयतात फेलिक्स पेरेरा देवादीन जेरोम डिसोलोच्या आत्म्या मीस भेटयतात फिलिया डिसोजा आपल्या खासगी इराद्या खातीर मीस भेटयतात फेड्रिक्स डिसोजा देवाण केल्ल्या सर बरेपणा खातीर भाग्यवंत पाद्री पियोच्या मनाक मीस भेटयतात दिपाक डिकुन्ना देवादीन मायकल नोरोनाच्या आत्म्या मीस भेटयतात जयल नोरोन्ना देवादीन सिस्टर लिओनोरा तिच्या आत्म्या मीस भेटयतात किशोर रेबेल्लो आनी कुटुंब देवादीन लॉरेन्स हल्डानाच्या आत्म्या मीस भेटयतात विलियम मेर डिसोजा देवाण केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्घ मीस भेटयतात सलमदी पावला आनी कुटुंब ह्या सर त्या सवा सांगता आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आशिल्लीं सर त्या सवा आमी देवाच्या पांया तळी उबारून ह्या मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव सोमूख आनी पवित्र आत्म्याचो येवकोड तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भावन आनी भयणीनो वर्त्या मनान आनी तशेंच भावार्थान बरवशान बरोवन आमी हांगासर पाद्री पियोच्या मनाक नव्यान आनी तशेंच आराधन करून ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयती जाता आसतना आज जेजू आपल्या सिसांक त्याचे मिसांव परिपूर्ण करूंक तो भायर धाडटा आनी आमी आमच्या जल्मातावन केदळ आमकां जल्म मेळ्ळा आमी त्याच देवाचें मिसांव आरंभ केलें आनी तें मिसांव आमी जबाबदारेन आमच्या बाप्तिजमा वरवीं पवित्र स्नाना वरवीं आमी तें काण गेलां आनी तेंच मिसांव परिपूर्ण करूंक
देव आमकां धाडनंत आसा. जर तर आमी ह्या मिसावांत शेळे लावूं जाल्यार आमी फाटीं सरल्यां जाल्यार ह्या पवित्र रितीन पवते परी वांटो घेवच्या खातीर आमचीं पातकां आमी आतां वळखून घेवया. आमचें उणेपण आमची अस्कतकाय आमच्या मती काडून सांगात आमी म्हणया. हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सुनून हांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवसार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सरपददारांनी ससनाच्या देवा तुझ्या दैवी कृपेन तुझ्या याजका सांपियोग तुझ्या पुताच्या पाशवाच्या घायांनी नटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरांत भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावाद्वारे तुझ्या गणित मोगाची दयामाया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवांत येवकोटून रावूं आनी संतोशान ताच्या महिमेंत वांटली जावंक आमकां फाव कर. आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एज्राच्या पुस्तकांतलें वाचप. सांजेचे बालयेच्या वेळार हांव म्हजे दंडवण्यांतलो उठलो आनी पिंजलेलो शेलो आनी दोगलो आनीकी म्हज्या आंगार आसून हांव दिंड्यांचेर पडलो. हांवें म्हजे हात विस्तरून धरले आनी सर्वेस्परा म्हज्या देवा लागीं प्रार्थना केलें. हांवें म्हळें, म्हज्या देवा, म्हजे दोळे तुजेशी उबारूंक म्हाका लज दिसता आनी म्हाका धैर्य मेळना, कित्याक आमचे अपराध आमच्या माथ्या वयर वाडल्यात आनी आमकां पातकां आकाशा पर्यंत पावल्यान. आमच्या पुर्वजांच्या काळांतावन आज पर्यंत आमचे अपराध व्हड आसात आनी आमच्या कोट्या करण्या पासून आमी आमचे राय आनी आमचे याजा परक्या देशांच्या रायांचे अधीन जाल्या आनी तलवार, निर्वासन, लूट आनी अवमान हें सगळें आमकां भोगूंक मेळ्ळें. आयची परिस्थिती अशीच आसा आनी आतां एक घडीभर सर्वेस्परान आमच्या देवान आमची दया केली. ताणें आमचे मदल्या थोड्यांक निवारलें आनी आपल्या पवित्र जाग्यार आमकां एक आसरो दिलो. हे परी आमच्या देवान आमच्या दोळ्यांक परजळ दिलो आनी आमच्या गुलामपणान आमचे थंय इल्लो नवो जीव भरलो. वय आमी गुलाम, पूण आमच्या गुलामपणान आमच्या देवान आमकां सांडूंक ना. ताणें आमकां पर्शियाच्या रायाची कृपा लाभयली. आमच्या देवाच्या मंदिराचें पुनर्निर्माण करूंक आनी पाड पडलेले स्थितींतलें तें परत उबारूंक ताणें आमकां नवो जीव दिलो आनी जुदान आनी जेरुसलेमान आमकां एक सुरक्षीत आसरो दिलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
पाताळान विचार करता तरी नासाच्या पोटांतली हात दिवन तांकां वयर काडता कोणेच ताच्या हातांतली सुकोन गेम जायना ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं राष्ट्रामध्ये ताणेच तुमकां शिंपडायली तरी थंयसर आसताना तुमकां ताची वडवीक दाखयली देखून सजिव्या मोदें ताका नावाडा कित्याक तूं आमचो धनी तो आमचो देव तोच आमचो बापूय तोच देव ससनाच्या ससना ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं पळय कितल्या बरेपणान ताणें तुका वागयला व्हडल्या तळ्यान ताका अर्गां दी नितीवन देवाक वंदी सर्वय काळाच्या रायाक हरसी ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवाचे राज लागी पावला हातकीची बदला आणि बरी कबासत मारा Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो भाग्यवंत लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया त्या दिसांनी जेजून 12 जाणांक सांगता आपयलें आनी तांकां सर जेवसार दांडावची आनी पिडा शिडा गुण करची पदवी आनी अधिकार दिलो उपरांत देवाचें राज परगट करूंक आनी पिडेस्तांक गुण करूंक म्हणून तांकां ताणें धाडलें तो तांकां अशें सांगी लागलो वाटेक म्हणून कांयच व्हरी नाकात दांडो पोतें बुती दुडू खंयचेंय नाका बदलूंक दोगलोय नाका ज्या घरांत तुमकां स्वागत दितात त्या घरांत रावा थंय तावनूच तुमची मुखली वाट धरा जंय तुमकां स्वागत दिनात त्या शारांतले तुमी भायर वेताना तुमच्या पांयांक लागलेली धूळ सयत पापडून सोडा तुमी तशें केल्लें तांचे विरोधी एक साक्ष जावं आनी ते भायर सरून गेले आनी हळ्ळेन हळ्ळेक पयन करून स्वार्था परगड करीत आनी पिडेस्तांक बरें करीत गेले देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता पुनर्जिवंतपण जेजू क्रिस्ता थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजून आपल्या सिसांक ताचें मिसांव परगड करूंक विंसरलें आनी धाडलें भोवशा आतांच आयकल्लो आमी वांजेल वो आयकत आसतना आतां काल पोरतावन काणेशमारी काडून सुरू जाल्या जाती काणेशमारी तशें ती हर एका घरा येतात येवन कितें पुरा विसारतात आनी हर एका घरा तांकां स्वागत करी जाय पूण हांगा मात्र जेजून सांगलां कोण स्वागत करिनात तांच्या पांयाची धूळ तुमी पापुडा म्हणून पूण ह्या काणेशमारी काडटना धूळ पापडूंक जायना तांकां कित्याक हर एकी कितें म्हणी आमचे कडेन आसा तें तांकां दाखोवंक आसा आनी तांकां दिवंक आसा भुरगीं पिकनिकाक या शिकपाक पयशिला गांवाक येता आसतना ह्या कामाक येता आसतना आवय बापूय तांकां सांगतात बऱ्याकन रावा पुता बऱ्याकन शिका पुता
आनी जागृत मागीर पासपोर्ट काडून गेलाय गी टिकेट काडून गेल्याय गी आनी खंय आमची जर तर कोणी वळखीची आसात जाल्यार आमकां आणखी बारी संतोश कित्याक म्हळ्यार ती आसात म्हणून एक धैर्य थंयसर मेळटा अशें जागृत शिकयतात ह्या जागृत काडून घेवंक सांगतात आनी पूण थोडे फावटी कितली जागृतकाय सांगल्यार भुरगींत कितें म्हणी थोडी अवघडाक जातात ह्या उदकांत पडतात आनी हें पुरा सदां जावची गजल आमकां कळटा पूण हांगा कितें कळटा आवय बापायक आसो भुरग्यांक तर हुस्को मोग हें पुरा कळटा त्याच प्रकार जेजूकी आपल्या सिसांक भायर धाडटा आसतना ताकाय तांचे वयर हुस्को आशिल्लो मोग आशिल्लो आनी कितें पुरा जाता म्हणून ताका कळीत आशिल्लें त्या देखून तो तांकां सांगता आसून आपल्या मिसावांत तांकां वळख आशिल्ल्या आपोस्तलांक तो सांगता आपयता आनी तांकां तो बरें करची लोकांक बरें करची जेवसार सोडून सो पिडा शिडा गूण करची अशें पुरा तांकां अधिकार तो दिता ताणें वचूंक आसच्या सुवात्यां विशीं आनी केल्ल्या वावरां विशीं कळीत करता येवंक आसच्या पांतवाना विशीं तो तांकां जाणा जावन तांणी कितें करूंक जाय म्हणलें तें तो तांकां बरें करून समजयता सोम्यांत हांव गरजेची माहीत घेतलेले आपोस्तल उमेदीन ते भायर वेतात आनी पुरा बरें करतात आनी समाजींत बरेंपण हाडूंक ते प्रयत्न करतात त्या काळार तावणी आनी आजुनी आमी तेंच करता आनी आमी खंय भायर वेता आसतना दाखल्याक आतां मीस जाल्या मागीर 5 रुपया असो ब्रेड मेळटा तो ब्रेड आमी पोत्यान घालून घरा वेता आसतना थोडे फावटी मोदें खंय बस्सार गी वाटेर खंय दुबाव येवं की पुरो हांवें ब्रेड घाला गिना पोत्यान आसा गिना तशें हात घालून पळोवचें पडटा थोडे फावटी त्या देखून जेजून तुमी वेता आसतना दांडो खाण घेनाकात पोत्यान ब्रेड घालनाकात हांगा तर कळून आसा ब्रेड घालनाकात या आनी कितें पयशे घालनाकात पूण धाडलें जेजू कडेन पयशे नासले ताणें कित्या पयशे खंय दुसऱ्या कडेन विचारती जाल्यार घरा गेल्ल्या वेळार खंय सर आमकां इल्ले पयशे दी आमकां च्या पिवंक जाय जे नाल्यार काल्याक जाय जे देखून जेजून तांकां बरें करून तांकां सांगिल्लें वाटेर वेता आसतना कितेंच तुमी व्हरनाकात तुमची मोत तातूंत आसता म्हणून पूण दांडो व्हरनाकात म्हणलें भोवशा वाटेर कांय त्या काळार पेटे सुनी नातिल्लीं आसतलीं पूण आतां आमकां बारीक कश्ट कित्याक म्हळ्यार आतां बिदी नाय आनी पुराळे पोरचे एका पेपरार आशिल्लें 2 पेपरां सगळ्या पुटांत खंयसर कितले पेटे आसात वाटेर कोणाक साबले कोणाक कितें जालें तें पुरो आतां दांडो काण घेवचें पडटा पूण हो दांडो काण गेल्यार तो खाली वाटेर येतल्या सुन्यांक मात तो मारी जेसुवाय मनशांक मारूंक न्ही तो त्या देखून बोशा जेजून सांगलां आसतलें तुमी खंयचें कांय काण घेनाकात हातेरां खंयचीं तीं हातेरां आनेकल्याक पाड करतात या आनेकल्याक दुस्पाणकाय कारण जातात तसलीं हातेरां आमी व्हरोंक नात म्हणून तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो प्रस्तूत आमच्या समाजींत कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमी जियेत आसतना आमकांय मस्तू पांतवानां आसात चॅलेंजीस आमकांय आसात कित्याक वेगवेगळे नदरेन लोक आमकां थोडे फावटी पळयतात कितें आमी बरेंपण करूंक येता गे थोडे फावटी तें बरेंपण करूंक जायना कित्याक थंयसर लोकांचो सहकार आसना या कितें म्हणी फाटल्यान उलयतात म्हणली ते हें आमकां भिये आसता या निश्ठुरायन उलयतात टिकाय करतात क्रिटिसायज करतात म्हणून आमकां तें भिये आसता पूण आमचो वावर आनी मिसांव आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरूंक आसा कसलेंच ऋणात्मक चिंतप मोतीक वरिनासतना धैर्यान आमी काम करचें आमी आनेकलो म्हजें नांव सांगता म्हणून आमी काम करीत जाय म्हणना या बरेंपण करीत जाय म्हणना आनेकलो आमकां क्रिटिसायज करता टिका करता म्हणून आमी करीत जाय म्हणना म्हाका बरेंपण भोगता आनी कितें म्हाका जाय जे म्हजी फोटो पेपरार येय जाय म्हणून न्ही दायजी वडल्यांत येय जाय म्हणून न्ही बागार लोकांच्या बरेंपणा खातीर हांव कितें करतां तें हांव बरें करतलो आनी त्या करतलींच म्हणल्यार त्या चिंतमान आमी वावर करूंक आसा आनी आमचें तें धैर्य आसा जें कित्याक सोम्यान आमकां हर एकल्याणें विविध रितीची मिसांवां दिल्यांत ह्या गांवांत ह्या जाग्यार आमकां ती करूंक आनी खंडीत जावन ती मिसांवां आमी करता आसतना सोमी आमच्या सांगाता आसता
आमकां दुसरें कोणी आसा जाय म्हणून ना, दुसऱ्यांनी आमकां कितें सांगतात म्हणलें न्हय, पूण स्वामी सांगता तुवें करचें मिसांव तें बरें मिसांव, म्हज्या बरेपणा खातीर तुमी करतात, म्हज्या नांवा खातीर करतात, आनी त्या देखून कितें तुमी उद्धार करूंक आसा तें तुमी उद्धार करा म्हणून. त्या देखून आमी कितें बरेंपण करता आसतना आमी सोम्या चिंतून सोम्याच्या नांवान आमी करया, कित्याक ताणें आमकां पवित्र स्थाना मरिफात आमकां ताणें ती जबाबदारी दिल्या. वसा तुमी आनी वचून परगट करा म्हज्या सर्गीच्या बापाचें राज म्हणून. भाऊ बहिणीनो, आमचें बलिदान सरपदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हण. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. बापा, तुज्या सेवका सांपियोच्या उडास काडून आमी ही दानां तुका भेटयता. ती तूं मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविता करून फावो, या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पददार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासू. तुज्या संता भक्ता सोवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्यासो मुकूट. तुज्या भक्ता सांपियोच्या जिणेद्वारी तूं आमकां आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बोळान तूं आमकां आदर दिताय. आनी तुज्या कृपेच्या मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणी थंय येवंक ओडताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताच्या महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाते विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन एकाच ताळ्यान गायता. तुका
बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरोन सोंसुंकपेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची त्याच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नवे आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात आवडता सगट परगटोया तुझ्या गोडसानी पुनर्जीवन कोणावरली तुवें आमकां सोडयनाय सोमिया संवसाराच्या सोडमोतारा आमची चडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फाव केलां देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमकां मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या घोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मरण पावल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मुर्य देवाचे माये संगती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदूता आनी सर काळी भगवंत पाद्री पियोस सांत फ्रांसीस आनी क्लारा तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थना आमी आतां दीर्घ घेवन म्हणया आमच्या बाबा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुनेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां दांडन पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेंच्या भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशेन तरकतल्यांक आमकां तुजे उद्धार काकुळतेन सर पथकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी येवकोटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेका शांती पाठोवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी
पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतात ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां सर्वांक आपोवणें मेळ्ळां आमी जावन आसा भागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ बापा सासणीक जिविताच्या खानान तुवें आमकां ददोशी केल्याय सांपियोच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेंत जीवन सारूंक करपात ही म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वेस्वर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी सांबाळू. आमेन. सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करू. आमेन. सर्वेस्वर तुमी सांपियोचेर दवरली भक्त बांदून घेवन तुमची मागणी फळादी करू. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसनयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार सोम्याच्या नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोव तुजेशी पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बापा आमचेर तुवें सांपे पाद्री पियोच्या विनवण्यान वतल्या सर कृपेत येण्या पासून
आमी तुका अर्गां दिता सर वस्तू तुजे तावन उपजतात आनी मनशांक दोशी करतात तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या ह्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल हे उंडे स्विकार करतले आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोशण मेळो हे स्विकार केल्ले आमच्या जिवनांतली सर पिडा शिराकून जावं हे मागणे आमी भोवतीर भवार्थांत सांपेद पाद्री पियोच्या विनवणेन मागता क्रिस्त आमच्या सुमयाचे नावे आमेन. Padre Pio, आम्हा बसून विनंती कर भगवान कुसाचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.